लोकसभेक उत्तर गोयच्या सीटाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेस दावो करतली आणि हो सीट राष्ट्रवादीकूच मेळटलो अशें प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट म्हणटा। काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीनूच वेंचणुकेंत वतले अशें तांणी स्पश्ट केलें। हे दोनूय सीट काँग्रेस हायकमांडाकडे मागतली अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान हालींच म्हणिल्लें। इतले मजगतीं राष्ट्रवादीची युवती संघटना 27 डिसेंबराक दिल्ली गँग रेपाचो निशेध करपा खातीर पणजे निशेध सभा घेता। सुरवाती आमी पासून सांगला की आमी फाटल्या खेपेक आमचे काँग्रेस बरोबर अलायन्स जातली, युती आसतली आनी फाटल्या खेपेक आमी उत्तर गोंयांतल्यान आमचे युतीचे उमेदवार म्हणजे आमच्या पक्षाचो युतीचो उमेदवार म्हणून आमी दवरलेलो। ह्या खेपेक आमी उत्तर गोवा मागतले। कितें आसता आतां शीता फुडें आमी मीठ खावची न्हू। लेट ब्रिज कम देन वील हाव टू क्रॉस इट। कित्याक लागून सांगता तुका राजकारणात खंयच्या टायमार कितें घडटा कोणाक काय खबर नासता। इट इज नॉट स्टॅटीक। युती ही लोकसभेकूय आसतली आनी ह्या युतींतलो नॉर्थ गोवाचो जो हे आसा तो राष्ट्रवादीक मेळटलो। अल्टिमेटली द डिसिजन मेकिंग बॉडी इज हायकमांड। आमच्या हेज्या प्रमाणे अशें आसा की आमचो जो पळय कोण पक्षाचो कार्यकर्तो आसा तो जर जिखपाची जी क्षमता जर आसा जर जाय जाल्यार जरूर तो आमच्या पक्षाचो उमेदवार म्हणून आसतलो। युरिया आले मावाचो पळय आहा न्हू तो आमचो एक फाटल्या एक कॅन्डिडेट, तो आमच्या पक्षाचो एक मेंबर आसा, सभासद आसा। शेवटी कितें आमी आमच्या पवार साहेबांची भुमिका एक आहा की आतां जे पळय कितें ऑर्गनायझेशन लेवल सुद्दां आमी जो युवक वर्ग जो पळय आसा तो युवक वर्ग आमी जास्तीत जास्त संदी दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय। कारण आतां नाय म्हटलें तरी जाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर पॉप्युलेशन हे नाय म्हटलें तरी 18 ते 35 वर्सां भितून आसा। हो जर विचार जर केलो जर जाय जाल्यार नव्या भुरग्यांक ऑर्गनायझेशन लेवलचेर पक्ष बांदणीच्या लेवलचेर जर आमकां स्तराचेर जर ह्या भुरग्यांचो आमी जर उपयोग जर करून घेवंक शकता जर जाय जाल्यार तो जरूर आमी करून घेवचो। शेल्डे केपे वाठारांत सळावलीचें उदक मेळूंक नाशिल्ल्यान 25 शेतकारांचो हजारांनी टन ऊस सुकून काबार जाला। ऊस पिड्ड्यार जाल्ल्या शेतकारांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण शेतकार मागतात। कितलोसो तेंप जालो आमी आतां गव्हर्नमेंटान उदक मागलेलें जालें की आज पर्यंत अजुनूय आमकां उदकाचो थेंबो हांगा मेळ्ळेलो ना। उदकान करून आनी ह्या रानटी जनावरान करून आज आमगेल्या शेताची भाताची आनी उसाची सगळी वटेन नाशाडजान गेलेली आसा। तेन्ना आज आमगेले गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री बाब परिकार हे आज शेतकी मंत्री आसा। तेन्ना ह्या हेतून भितर तेणें जाता तितले बेगीन लक्ष घालून शेतकऱ्यांक ह्या हेतून भितरल्यान जें कितें मेळपा जाता तें मेळोवन दिवपाची गरज आसा। आनी आमी फॉरेस्टाच्या मनशांक आनी तशेंच एग्रीकल्चर ऑफिसरांक सगळ्यांक हांगा हाडून दाखोवन इन्स्पेक्शन जाल्ले कडेन आसा। आनी म्हाजो अनुभव आसा की आमी जे ल्हान शेतकरी आसा ते दिसान दीस कर्ज बाजारी जाता, हे बँकेचो हप्तो दवरपाक फारीक जातात आनी आमी सामके लुकसाणा पडलेले आसात। हे ल्हान शेतकरी सामके तेजे दयनीय अवस्था जाले कारणान आमकां सोडपाचेर पाळय येयल्या। सळावले इरिगेशन प्रोजेक्टांतल्यान जें उदक येतालें आमकां शेल्डे वाठारांतल्यान तितूंतल्यानच आमी ह्या कल्टिवेशन करताले। तेन्ना ह्या वर्साक आमी लास्ट 15 ते 20 वर्सांनी आमी सरकारा कडेन मागणी करताले, इरिगेशन डिपार्टमेंटान मागणी करताले की जे पाणी वांटप संस्था आसा तेजे मार्फत आमी सरकाराक डेलिगेशन दिताले की आमकां 15 नोव्हेंबराक उदक शेतां दी, उसा दी, शुगरकेनां दी असो आमगेले खुबशे प्रश्न आसले। तेन्ना सरकार दिता म्हणटालो आनी मागीर उदक आमकां जानेवारीच्या फर्स्ट विकाक किंवा डिसेंबराच्या लास्ट विकाक अशे पद्दतीन मेळटालें। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।